पेडण्यां देऊस कोनाडी कोरगांव हरमल आणि हेर कुशीच्या वाठारांनी कितलेशेच म्हयने जाले रस्तो सारको ना। आसा त्या रस्त्यांचेर व्हडली फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिता। ह्या रस्त्यांचेर आतां गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशाची हाडां निखळपाक लागल्यात। दिवाळेक लोकांक सुळसुळीत रस्ते दिवपाचे आशिल्ले, पूण ते खंयच्या तिडकल्ल्या थळाव्यांचो खोचक प्रश्न। राज्यांत रस्तो पुराण सोंपपाचें नांव घेयना। वचत थंय चडशा गांवांनी खड्ड्यांनी भरिल्ले रस्ते पळोवपाक मेळटा। पेडण्यां देऊस कोनाडी कोरगांव हरमल आनी हेर कुशीच्या वाठारांनी कितलेशेच म्हयने जाले उदरगतीच्या कामां खातीर रस्ते खणून तशेंच सोडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचे पडटा। रस्त्याचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर जेट पॅचर मशीन हाडिल्ले, ते गेले खंय? लोकांच्या ह्या रस्त्यांचेर हात दोके मोडल्यात, तशेंच अपघात घडून मरण लेगीत आयल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। दिवाळेक आमकां बरे रस्ते दिता म्हणून सांगिल्ले, पूण ह्या दिवाळेक काय फुडल्या? ह्या पावसा आदीं तरी रस्तो दुरुस्त करात, नाजाल्यार आमकां ह्या खड्ड्यांनी झाडां रोवपाची पाळी येतली। PWD मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें, आमकां थाकाय दिवची, थळाव्यांचें सरकाराक गाराणें। हांगासर पळयता सदांच जितले हे रस्ते पाड पडला, राती हांवूच पडलो, लोकांक हांव सांगतालो, लोकां कडेन हांव विशय म्हणटालो की रस्ते बाबा जायना। रातीच म्हाका देवान कितें बूद दिली कोण जाणा, हांवूच पडलो हांगासर, ह्या स्पॉटाचेर हांव पडलो। तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले। हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते तुमी हरमलच्या जितले आमच्या कोरगांवांत जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितल्यांनी मातशे तरी कोणाचे तरी त्यांच्या तुम्ही सरकारी कोण आहात त्यांच्यानी मातशी टेहळणी करपाची, एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार। आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात, जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात। बेश्टे म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो? हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हें कितें फाल्यां मुश्कील जातलें। हांगा कोण कोण पडत रावतले। रिक्वेस्ट करता हांव दिगंबर कामती कडेन, आयज जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा, ताका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहळणी करपाची। आनी जर आमी कितें उलयता हितून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्यांक हात घालपाचो। कोरगांवचे रस्ते जाल्ले, पायपलायन, इवन तुजे केबल लायन ही सगळी गेल्ली आहा, रस्ते फोडलेले आहात जळयेमुळे। दिवसू टू कोनाडी टू कोरगांव हो रस्तो कंप्लीट केला, कोरगांव टू हरमल शिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो, गाडी चलोवपाक मेळना। म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात, मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो, खिळखिळ जाल्ल्या। त्या वक्तार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें, बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो? तो म्हणपाक दिवाळेक जातलो। तेजेर हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक? ह्या दिवाळेक का फुडल्या दिवाळेक? तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशेंच एक्शन घेयना। दुसरी गोष्ट, जर नळाची जर परमिशन घेतलो, रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना, तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाचो, खळयो पुजोवपाच्यो। तेन्ना ते ह्या रस्त्याचे जे इतल्यो जळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची, तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना? इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो तें आमकां आतां कांय कळना। पण ते ह्या रस्त्याचे जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता। हो रस्तो पळयतलो PWD मिनिस्टरान येवन पळोवपाचो काय, तेन्ना तांकांय कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला। तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना, हेज्यो व्हडल्यो मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो, त्यो मिशिनरी धूळ खातात, रस्ते तशेंच आसा, खड्डे डबल पडले। तेन्ना हो रस्तो खड्डे मदीं रोवतलो काय तितूंत झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना। पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटलीं, की तेजी फळां तरी मेळटलीं पब्लिकाक खावपाक, अशें म्हाका तरी दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।